मायमोगाचे येवकार मनीषा जाधव श्रेयपळाचे हेडलाईन्स। सालिगाव प्रस्तावित मेघा प्रकल्पाक निषेध, थळावे जमले पंचायती भायर। प्रकल्प करात कॅन्सल ना जाल्यार करतले धरणे आंदोलन, थळाव्यांची शिटकावणी। सरकार सांगता शेतां रोयात पूण पावसाची ना जाग, शेत व्यवसाय सोडपाचो आयला वेळ, शेतकारांचेर आयला आकान। कारापूर मेगा हाऊसिंग प्रकल्पात प्रवेश मार्गाविषयी वाद, लोधा बिल्डरान पारंपरिक मार्ग परतून उक्ते करपाचे केला मान्य, बेकायदेशीर वाटेक सरकाराची परवानगी, थळाव्यांचो प्रश्न। आणि आता याची कोंकणी खबरो विस्तारान। सालिगाव प्रस्तावित फ्लॅट आणि स्विमिंग पूल बांधपाच्या प्रकल्पाचो निषेध करपा खातीर सालिगावचे थळावे सालिगाव पंचायती भायर जमले। प्रकल्प कॅन्सल केलो ना जाल्यार धरणे आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। सालिगाव बायरो आल्तो प्रस्तावित निवासी प्रकल्पा आड थंयच्या लोकांनी निषेध केल्ल्यान सालिगाव पंचायती भायर तणाव निर्माण जाला। सालिगाव 24 फ्लॅट बांधपाक गांवकारांनी खर विरोध केलो। गांवांत नियोजित केल्ल्या ह्या प्रकल्पान स्विमिंग पुला वांगडा 24 फ्लॅट बांधपाचो आस्पाव आसा अशी माहिती मेळ्ळ्या। तो प्रोजेक्ट अरुण चौधरी आणि हरीश अरोरा यांच्यानं तो प्रोजेक्ट येता, तो रेजिडेंस म्हणून त्यांनी घातलेले आहा, सर्वे नंबर 36A तितून तो प्रोजेक्ट आहा तो लायक आमी पयलो आमकां खबर नासली, आमकां मागीर कळ्ळें उपरांत आरटीआय घातली पंचायतीन। तेन्ना पंचायतीन आरटीआय घेवन आमी ग्रामसभेक काडलो पॉयंट। ग्रामसभेक पॉयंट काडल्या उपरांत आमकां कळ्ळें ह्यो 24 फ्लॅट्स विथ द स्विमींग पूल हो प्रोजेक्ट येता, व्हडलो प्रोजेक्ट येता आमचो। तेन्ना आमी आमच्या वॉर्ड मेंबराक आमी क्वेश्चन केलो, बाबा हो प्रोजेक्ट तो तुका खबर आहा काय कितें काय म्हणून। तेणी तिचोर ते आमच्या वॉर्ड मेंबराक थिंगा बोबाव केलो आनी झगडी चालू केली, म्हणल्यार तेणी आमकां तेजें क्लियर कांयच करूंक ना दिसलें। 30 तारखे एप्रिलाचेर तेन्ना सायट इन्स्पेक्शनाक TCP येवंक ना, हेल्थ येवंक ना, ओन्ली द पंचायत आसली विथ द वॉर्ड मेंबर। तेन्ना आमी ते पळोवपाक गेले नंतर आमचे सेक्रेटरी बी म्हणाली आमी करिना, आम्हाला TCP ना, तरी आमी तेका फोर्स केलो ते करूंक लायले सायट इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत तो भितर आमी गेल्या उपरांत ताका सायड बॅक कांयच नासली, सायड बॅक ना ताका। दुसरे रस्त्याचे गेले, रस्तो मापूंक गेले तेन्ना रस्तो आमकां मेळ्ळो 4.5 मीटर। आमने आरटीआय घातली आमी आनी विचारलें लायक तुमचे पंचायतीचे मिटिंगेक तो फायल पास जाली, एजंडान घालिल्ली जाल्या पास करपाक, ते एजंडान ती फायल नासली घालूंक, ती पास एजंडान येवंकूच नासली एजंडान, ती मिनिट्स कॉपी आमच्या लागीं हा तेंची घेतलेली आमी, तिचे कांय येवंक ना। म्हणल्यार ही सगळे बुलडोज करून ही आतां ते प्रोजेक्ट थिंगा हाडटा, म्हणल्यार प्रोजेक्ट एक्चुअली इलिगल प्रोजेक्ट, आमकां दिसता हो प्रोजेक्ट इलिगल प्रोजेक्ट। सेक्रेटरी आमचो न्यू आयला, ही इज गिवन एडिशनल चार्जीस हियर इन दिस पंचायत। जेन्ना तो चेक करूंक लागलो थंयचो सायड प्लॅन दाखोवंक ना, थंयचो मिसिंग आसा सायड प्लॅन। मागीर ते स्टाफ सोदूंक लागले, अजून मेरेन तो प्लॅन आमकां दिवंक ना तेणेन, आमी आरटीआय घातलेली, तो प्लॅन आमकां मेळोंक ना। Construction is going on at full pace, morning till night. Noise pollution, dust pollution is heavy. Now all the problems have been mentioned. This project was clandestinely passed without any minutes, without informing the villagers, and started. The villagers have tried their best to get information about the project and to put a stop to it. हो जो पळय प्रोजेक्ट येयला, आय एम वन ऑफ द एफेक्टेड रेजिडेंट ऑफ दॅट प्लेस। पयलें सांगपाचें म्हणल्यार हो पळय जो लोक हांगा उबो आहा ते 3-4 वाड्या वयले एफेक्टेड जाले आहा, हेंच्यांनी सगळ्यांक त्या 5 मेंबराक वोट घालून निवडून दिल्ले। आनी सांगपाचें म्हणल्यार हो प्रोजेक्ट फकत 5 मेंबराकूच जावो आनी कोणाक नाका। सगळ्या लोकांनी ऑब्जेक्शन केलें, घातलें। आतां पंचायतीन प्लॅन ना, प्लॅना ना दिल्ली, डॉक्युमेंट्स ना, आनी सांगपाचें म्हणल्यार 5 मेंबराक जाय देखून तांच्यांनी ह्यो पंचायतीन हो प्लॅन पास केला आनी लोकांक गमय नासतना हो थिंगा प्लॅन घातला। प्रोजेक्ट म्हज्या घरा फुडल्यानूच आसा, यू कॅन से 50 मिटर्स डिस्टन्साचेर हो प्रोजेक्ट वयर सगळ्यांनी सांगलां तें तुमी आयकलां। म्हजो एकूच मुद्दो आहा, TCPन तांकां सेटबॅकाचो इश्यू सॉर्ट करून दिवंक ना। तूं पळोवंक वचशी जाल्यार थिंगासर तांचो पळय तो स्विमींग पूल येयला, ताची कुशीक तांच्यांनी पारीत घातल्या, ती पारीतीत उबो रावशी जाल्यार हॉप स्कीप एंड जम्प शेजाऱ्यांक घेत भितर सरोंक जाता, शेजाऱ्याच्या घराचेर वयर चडोंक जाता, इतले डिस्टन्सान तांच्यांनी प्रोजेक्ट उबो केला।
हांव एक म्हजें पर्सनल एक्सपिरियन्स सांगता. हांव म्हज्याच प्रॉपर्टीन एक धाकटुलेंशें शॉप बांदूंक सोदतालो. म्हाका TCP येवन म्हणूंक लागलो तुवें 3 मिटर सेटबॅक सोडपाकूच जाय. जाल्यार म्हाका आतां TCP विचारपाक जाय, हो प्रोजेक्ट येता तो 1.5 मिटर न्ही 1 मिटर पर्यंत थिंगासोर सेटबॅक ना जाल्यार हो प्रोजेक्ट पास जालो कसो. ते आमी गोंयकार आमी थिंगासोर वचोन कितें मागूंक आमकां करूंक सोदता जाल्यार आमकां ह्यो सगल्यो रुल्स एंड रेग्युलेशन लागता. ते भायल्यांक लागोना तांची फायल कशी स्लीप जाली. आज 20 जून जाली, अजून काय पावस येवंक ना. सरकार आणि सरकारांतले मंत्री लोकांक सांगतात की भिवपाची गरज ना. भिवपाची गरज ना हो एक स्लोगन जाला, एक थीम जाल्या, पूण लोक भिवन भिवन काबार जाल्यात. ज्या दिसा तुम्ही घरांत बसता तेन्ना तुमकां लायट गेली हें कळपाक तुज्या जर घरांत वायफाय आसा आनी जर इंटरनेट कनेक्शन गेलें जाल्यार तुका कळटा लायट गेली म्हणून. तूं जर नोट डावन करशीत दिसाक 5 फावटी तरी सालिगांव सगळ्या वाड्यांवयली लायट वता. एक वर अर्दे वर लायट गेल्ली आसता आनी कोणाक काय पडलेलें ना. तूं पंचायतीन वच ना डिपार्टमेंटान वच कोणाक काय खबर नासता. सो अशा परिस्थितीन आयज जे आतां हे सगळ्यांनी मांडलां की हे प्रोजेक्ट येता 24 फ्लॅटांची बिल्डींग येता 10 विला येता तर हांकां उदक आनी लायट खंयसून दितले. हो गार्बेज प्लांट जो वयर केल्लो ज्या जाग्यार पिकनीक व्हरपाक भुरग्यांक मेळटले म्हणलेली आयज ते हाराडचे लोक थंय काबार जाले, तांकां जेवंक मेळना. तेवटेन वड्ड्याच्या साळपेच्या लोकांक जेवंक मेळना. इतलो त्रास जाता त्या घाणीन. कोण तेन्ना भोंवन आयले मजा मारली प्रोजेक्ट केलो तो ते सुशेगाद आसा भोगतात गांवचो लोक. आनी ही गार्बेज व्हरपाची आतां कोण करतलो. आमची गार्बेज कितले फावट सकाळी 8 गाडी येतली म्हणटा दनपारची 3 जायसर गार्बेज व्हरना. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकर. सरकार सांगता शेतां रोयात, पूण जे शेतकार आपली शेतां रोवपाक सोदतात तांचेर दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळा. एके वटेन पावसाक जाल्लो कळाव आनी दुसरे वटेन सरकाराची पोकी आश्वासनांनी शेतकाराचेर शेती सोडपाची वेळ हाडला. पळयात रेवणा शेतकारांचेर आयिल्ल्या आकांताची काणी. वयर पाट काडून 4 दीस लागता आमकां. इतली मोठी उदक जर हाडली जायत सकाळी इतल्यान वता शेतां सबान कुल्ल्यो. इतली कुल्ली डॅमेज करतात भरपूर एवढे नेलो रोखडे तेवढे वळा घालतात. आणि बुराक मारून उदक कुशीन व्हरतात. हय सकाळी येयले येशे थोडे येयले आमगेले. आमकां हिंगा वयर वयली आमकां हेका एक लागता आनी आतां वयर लटयता इतले लागता. 4 दीस पाट काडचे पडटा आनी आख्खो दीसभर भाटकारांक सकाळ लास्ट तुमकां लास्ट आमकां हाडूंक गेले जाल्यार वयल्यान जाणवाय सांगतात. बरें आतां पावस ना कशें करतात तुमी आतां. पळय ना जाल्यार सोडपाचें अर्दगूट करून सोडपाचें. हय तशें केलो म्हूण पावलो फुकट. पूण कितें जाता शेतकाराक कितें मेळटा ह्या हेजेर. कांय मेळना 10 रुपयान पसून बतास पडना. कितें जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तुमकां कितें दिता. आमकां कांयच ना दिल्या पसून आमकां कांयच ना. ह्या पयलीं भात पसून बिमा हाडल्यान कितें तेंचे कडेन नाच केलें. खंय शेतकारा फुड्यान पावलें ना. पावल्या ना रोयन तांचे फुड्यान पावलें ना आनी हाडलें तेंच्यांनी भायले भायर मोकळें केलें. पूण एक्चुली हें शेतकाराक मेळपा जाय आसलें न्हू. आमकां मेळना. बट आतां तुमगेलो सामकें फुकट वचपा हें सगळें केलें. आनी चोरव्याक कितें जाला आतां. सर म्हत्व उदक ना जाल्यार मरतलो. हय आतां साडी मारली ना ताका उदक नासतना साडी मारूंक कोता येना तर चड मरतलो. हय वाडपा नाका ते साडी मारता न्हू आतां. उदक ना काय ना मागीर ह्या टायमार तुमगे रोवन जातालें. हय ह्या टायमार आमगे रोवन जातालें. आतां पळय जून अर्द जालो मरे पावसूच ना. आनी आतां फायदो कितें हेचो रोवन. फायदो काय ना तेजो. आनी तुमी रोव घातलो कितें जाला. रोग घातला पळय आतां पळय मरपा येयलो पळय आतां. म्हण ताका आतां उपाय कांय ना. पावसा वयर सावन उदक हाडूंक पडटा म्हणल्यार आमकां उदक तें मेळना. हं. कुल्ली सगळी वडयता. पाट काडून हाडली न्हू आमी त्यो सगळ्यो वडयता. कुल्ल्यो. हय मागीर तें उदक येयना इतलें येता तें इल्लें उदक ह्या शेतां पावता. पावपान कितले लोक शेत रोयता हिंगा. मागीर भरपूर लोक शेत रोयता. हय लोक भरपूर रोयता. वचपाचें. मागीर पावस चड लागता पळय. हय आतां येयलो जाल्यार आमकां फायदो न्हू मातसो. हय नाजाल्यार शेतकाराचें मरपाचें. मरपाचें पावस ना तुमकां कितें त्रास जाता. पावस म्हणल्यार आमकां त्रास जाता कित्याक पावस आसल्यार आमकां फायदेशीर आसलो. हय नाय जाल्यार फायदेशीर आसलें. हय पूण पावसाक मुखार शाणपण चलना न्हू. चलना. पावसा रोवपा म्हणटा. पूण हांगच्यान उदक हाडटा तें कितें जातालें. उदक हाडटा म्हणल्यार मेन म्हणल्यार ती घरां आसा 2 एक महेश आसलें आनी ते लोक
मळयता तें म्हणटा सामकें सांगल्यार पसून ती पायप उदक सगळें तें उश्टी तें सगळें पाटां तें सगळें शेतां येता मागीर दुशीत जाता आनी दुसरें म्हणल्यार तें सगळें माती आमी काडून उडयता पडटा आमी पाट काडटा आसतना आमकां कांय पयशे दिना ती सुक्या उदक भाटा लायता मान हांवें बसून घालना तेंगे सगळें भाटकार आयले तें उदक घालना लास्ट भाटा उदक मेळटा पूण शेतां उदक मेळना. शेतां उदक मेळना भाटकाराय ते आपल्या मनीस जाणना पयल्यान आमकां येणे म्हणटा पाटा येणे बरोबर पूण तूं मनीस झाडां न्हू बरोबर पाट काडटा आसतना सारकें. ते भाटकार लोक पळयना. आज आमी आसात ते रिवणां आसात आनी रिवणां आमचे फाटल्यान जे शेतकार दिसतात ह्या शेतकाराचे खरेंच आतां मरपाचो वेळ आतां आयले कडेन आसा आनी तो म्हणल्यार विदावट पावसाचे. आतां पावस ना शेताचें काम तेणी चालू केन्ना केल्लें आनी आजुनूय ते चालू केल्ले कडेन आसा तेंचे कडेन चालूच आसा पूण हांकां पावस नासले कारणान हांकां खूब त्रास जाले कडेन आसा. जो चोरवो घातले आसा होय मरपा पावले कडेन आसा आनी हो मोरतरेक मागीर रोवप कशें आनी हेजे मुखार सुद्दां जर पावस झडलो जाल्यार मुखार आमकां त्रासच. तेजे वाट्यार रोवप काय ना रोवप हो सद्या तेंचेर आतां प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा. आनी दुसरे वटेन हांगा वयर साकून उदक येता म्हणटा ते पूण हें उदक हांकां पावना शेतकारां पावना पूण त्या भाटां पावता आनी ह्या भाटांतलें उदक पयलीं आमकां दिवचें आनी मागीर त्या भाटकारांक दिवचें म्हणून आज तेणी अपील केले कडेन आसा. आतां हेजेर तोडगो काडटलो जाल्यार हो सरकाराची जी ऑथॉरिटी आसा या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा हेणी काडपाक जाय आसता पूण हे खंयच कोणाक कांय पळयनात आनी शेत पिड्ड्यार आसा ते धांवट येतात पळयतात आमी हें दितले तें दिता म्हणटात आनी तांकां लास्ट कांयच उरना आनी कांयच मेळनाय बी म्हणून आमी म्हणटात शेतकाराक बेश्टो गोळ घेवपा पडना तो ह्या कामा खातीर गोळ घेवपा पडटा की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडच्यान तांकां 1 रुपयाचो फायदो म्हूण तो जायना. आनी चडांत चड ह्यो जमनी कितें आसा ह्यो जमनी भाटकाराल्या कारणान हांकां शेत रोयत तांकां कांय मेळना म्हणटकीर तेणी मागणी केल्या उदकाची आनी हेजी एक बंदोबस्त करून आमकां बरें उदक मेळट जाल्यार दिवचें ना जाल्यार आमचें कितें जावपा आसा तें देवू पळयतालो म्हणून. अंदू पावसाक कळाव जाल्ल्यान ताचो परिणाम दिसपाक लागला. धरणाची पातळी आनी अनिश्चित पावसाचेर गोंय एकटक पळयतना उदकाचो दरेक थेंब मोलादीक जाला. तशेंच राज्यभरांत गळटी आनी फुटिल्ल्यो पायपलायनींतल्यान हजारांनी लिटर उदक फुकट वचपाचें प्रमाण चालूच आसा. मजगती कस्तलो कस्ता आनी मेरेवयलो पर्वता म्हळ्यार काम करपी मनीस काम करीत रावता पूण उलोवपी मनीस मात उलयतूच रावता असो परिस्थितींचो मेळ सरकार आनी शेतकारां मदीं दिसपाक लागला. शेतकार शेतान वावुरतात जाल्यार सरकाराची येवजण शेतकारां मेरेन खऱ्यांनीच पावता वय असो प्रस्न निर्माण जावपाक लागला. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कारापूर मेगा हाऊसिंग प्रकल्पात प्रवेश मार्गाविशीं वाद चालू आसा. लोधा बिल्डरान पारंपारीक मार्ग परतून उक्ते करपाचें मान्य केला पण थळाव्यांक ही परिस्थिती मान्य ना. ही बेकायदेशीर वाट सरकार कसो दिवपाक शकता थळाव्यांनी प्रश्न केला. कारापूर मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाच्या बिल्डरान थळाव्या लोकांचे वापरपाचे पारंपारीक मार्ग परतून उक्ते करपाक मान्यताय दिल्या पूण कंपनीन घाल्ली अटी कारापूरच्या लोकांनी न्हयकारल्यात. हो प्रस्न सुटावो करपा खातीर शुक्रारा उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत बसका जाल्ली. हे बसके उपरांत आयज पंचायतीन प्रकल्प जाग्याची पळोवणी केली. दोनूय वटांनी मान्य असो उपाय सोदपाचो यत्न चालूच आसा. तेजो 77th डे आयज 20 जून 2026 काल जी मिटींग जाली ती एकूच टॉपिकार आसलेली की जो आमी इनिशियल खूब पयलीं कंप्लेंट केल्लेल्यो ते ट्रेडिशनल पाथवे जी ब्लॉक केल्लेले आसा हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा यांनी ते कन्स्ट्रक्शन करून कंपाऊंड वॉल घालून ते ब्लॉक केले आसा. तेची आमी इनिशियल खूब पयलीं कंप्लेंट केली ती ओपन करूंक जाय. जे हियरिंग्स आसले ते काल तितून एक गोष्ट पळोवंक गेली की जे आमकां नोटीस येयली लेटर ते आमकां ते लेटर आसले 18 जून 2026 आनी मिटींग ना 18 जून आनी तेंच्यांनी मिटींग दवरलेली 19 जून 2026 म्हणजे डेप्युटी कलेक्टराच्या कोर्ट रुमात. सो त्या मिटींगेन हे आमी जे फायनल जे एग्रीमेंट जे जाले ते एग्रीमेंट अशें आसले की तेंचे कंपाऊंड वॉलान ऑलरेडी एप्रूव प्लॅनान 148 कंपाऊंड वॉल आसलो. तितून ऑलरेडी 3 अश्यो वाट्यो आसल्यो ज्यो 10 मीटर 6 मिटरच्यो अश्यो वाट्यो आसल्यो त्यो तेंच्यांनी ओपन करून दवरूंक जाय आसल्यो. ज्यो इनिशियल इन्स्पेक्शनान त्यो ओपन नासल्यो त्यो आमी कन्वे केल्यो डेप्युटी कलेक्टराक आनी तेंचे ते डायरेक्टर आसले तेणी म्हटलें की ह्यो आमी वाट्यो तुमकां ओपन करून दिता फाल्यां तुमी येवन पळया त्यो आमी ओपन केल्लेल्यो आसतल्यो. तेज्या भायर
176 आम्ही सांगले की 176 आमची एक वाट ओपन आसूंक जाय म्हणून सांगली. ती तेंच्यांनी सांगला ओपन आसतली म्हणून. पण प्रेझेंटली अशें सिच्युएशन आसा की 176/1 ह्यातून जे तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन केलं आसा कंपाऊंड वॉल तो इल्लीगल आसा. तेचे परमिशन तेंच्यांनी घेतलेलें ना. सो आम्ही डेप्युटी कलेक्टराक परत सांगले की तुम्ही जे आता 176ची वाट ओपन करून दितले ते जे तुम्ही कितें सायन मारले. ऑलरेडी तो कंपाऊंड वॉल इल्लीगल आसा ना. सो तुम्ही इल्लीगल कंपाऊंड वॉलान वाट ओपन करून दिवपाची हो तरी सायन मारीत जाल्यार तुम्ही लिगलिटी हेची चेक करून घ्या म्हणून सांगले आमी. मैं एक्टिंग सरपंच कारापुर सरवन पंचायत की. आज हमारा इंस्पेक्शन था अभिनंदन लोधा के उधर हाउस सर्वे नंबर 176/1 पर. जो उन्होंने अभी जो कंपाउंड वॉल बना है ना उसके लिए रेगुलाइज करने के लिए हमारे पास मांगा था. इसीलिए वो इंस्पेक्शन करने आए थे कि किधर किधर रास्ता छोड़ा है कि नहीं. वो इंस्पेक्शन किया. अभी गांव वाले भी हमारे साथ में थे. अभी उसके प्रमाणिक जो भी सेक्रेटरी ना उसके बारे में रिपोर्ट देके ना आगे प्रोसेस स्टार्ट करें. डेप्यूटी कलेक्टर में 4 रास्तों का इन्होंने एप्लीकेशन किया था शायद. उसके वजह से उन्होंने बोला है कि इन्होंने भी जो लोधा वालों ने है ना उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है. 3 ऑलरेडी उन्होंने ओपन किया है. 4था जो है ना ऑर्डर आने के बाद में जिधर भी इनको चाहिए ना वो दिखा के वो भी ओपन कर देंगे. ऐसे बात हो गई है उधर. आंदोलनाच्या 77व्या दिसा कारापूरकारांनी सरकाराकडे न्यायाची मागणी केल्या. सेगीतपणान आंदोलन करू नये. अजून मेरेन सरवण कारापूरच्या लोधा प्रकल्पाचो सोक्षमोक्ष लागना. बेकायदेशीर कामां करपाक सरकारांचो तांच्या फाटीर हात आसा म्हण ही कामां जातात अशें आंदोलक म्हणपाक लागल्यात. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. राज्यात एसटी समाजाचो विषय तडीक लागपाचे नाव घेना. जायत्या आश्वासनांचो पावस पडून लेगीत गेलो पण अजून तांची झूज चालूच आसा. आता आदिवासी मंत्रालयाक मुखेलमंत्र्यान पत्र बरयला. पत्रावरवी तरी आमकां न्याय मेळटलो अशी आस्त तांणी दवरल्या. पण केन्ना हे मात वेळच सांगतलो. धनगर समाजाक अनुसूचित जमातीचो दर्जो दिवपाचो गोंयचो प्रस्ताव भारतीय महानिबंधक आणि केंद्रीय आदिवासी वेव्हार मंत्रालयान अधिकृतपणान न्हयकारला. ताका जाप दितना गोमंतक धनगर समाजोन्नती मंडळान मडगांवान बसका घेतली आणि वांगड्यांनी ह्या आरक्षणाची गरज आसा अशी खर मागणी केल्या. समाजा खातीर एसटी दर्जा संबंधित चर्चा अजूनय चालू आसा अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी सांगिल्ले. प्रामुख्याने डिसिजन अशी घेतली आसा की आम्ही फाल्यां साकूनच 40 आमचे मतदारसंघ आसात. त्या 40 मतदारसंघातले त्या भागाचे जे लोक आसात आमचे धनगर बांधव आसात त्या धनगर बांधवांनी आपले पर्यंत सगळे आमचो मेमोरंडम आमी तयार केल्लो आसा की आज पर्यंत आमचेर कसो अन्याय जाल्लो आसा. आयज आमी धनगर समाज गेल्या कितली वर्सां आमी एसटी स्टेटस मागतात आणि तेजे उपरांत 2003 जे 4 समाजातले घाकू वेदांतले 3 समाज इनपूट जाले. आमकां कांयच वायट ना कित्याक आमी 4 भावांतले 3 भाव इनपूट जाले. आमी सगळीं म्हणटात आमची 4 भाव आसली 4 भावांची लढाई आसली 3 भाव इनपूट जाले ते बरेंच जालें. पूण आमचे आज न्हू फाल्यां जातले हे आमी सगळीं उलय. पूण आयज एक आमकां वायट अनुभव येयलो आनी पूण आमकां एक वायट न्यूज आयकपाक मेळ्ळो की आमचो प्रपोजल रिजेक्ट जाला म्हणून. पूण एक ते आयकले उपरांत आमकां एक शॉक सो सगळ्यांक की गेली 23 वर्सां 2003 ते 2026 3 वर्सां 23 वर्सां आमी फॉलोअप करीत आसात. ताच्या पयलीं करीत जालेच पूण आतां हे 23 वर्सां भितर ज्यो क्वेरीज काडल्यो ज्यो 8-9 फावटी जे आरजीआयन आमकां क्वेरीज काडून परत धाडप जाल्ल्यो त्या तितल्या क्वेरीजांची आमी रिप्लाय दिल्ली. तितल्या तुटयांची आमी बऱ्यापैकी सामकी पॉझिटिव्हली रिप्लाय दिली आनी शेवटी आमकां सगळें क्लियर जाले उपरांत अशें आमकां दिसपाक लागलें की आज पर्यंत आमी आरजीआय आमचे कडच्यान आरजीआय आमकां तुटी काडून परत धाडी त्या सगळे तुटीची आमी निवारण केल्लें. पण खंय तरी एक आशा वाडलेली आमचे आतां आमकां एसटी स्टेटस मेळटलो म्हणून. पूण जेन्ना आमकां एक लेटर येयलें आनी कळ्ळें आमकां की ट्रायबल मिनिस्ट्रीने आमचो प्रपोजल रिजेक्ट केला म्हणून शॉक लागलो खरो. पूण तेजे उपरांत जेन्ना आमी डिटेल गेले तेन्ना तशें रिजेक्ट तो चुकीचें आसलें कित्याक आरजीआयन आमचो रिजेक्ट केलो नासलो. आरजीआयन फक्त क्वेरीज काडली. हेजे पयलीं 8 फावटी काडली आनी ही नवी क्वेरीज काडली आनी त्या क्वेरीजक लागून क्वेरीज काडून परत धाडली. पूण आरजीआय ट्रायबल मिनिस्ट्रीच्या चुकीन काय कितें कळ्ळें समजलें ना तेमी ती रिजेक्ट म्हणून हें करून धाडली. पूण तेन्ना रिजेक्ट एक्चुअली नाशिल्ली ती. पूण तेन्ना जेन्ना हें लक्षांत येयले उपरांत आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मेळप जालें. आमी खूब सीएम आमकां सगळ्यांक घेवन आमच्या डेलिगेशन घेवन आमकां ट्रायबल मिनिस्ट्रीक मेळ्ळें आनी ट्रायबल मिनिस्ट्रीक ते सगळे सविस्तर तेमी नदरे हाडून दिले.
आणि त्याच्या उपरांत एक सीएमान सुद्धा एक बऱ्यापैकी एक आपले प्रमाणे एक तांकां पत्र लेटर बरयल्लें आसा ट्रायबल मिनिस्ट्री की तुमी चुकीचे हे कळीत केल्ले आसा की आरजीआयन अजुनूय हो प्रपोजल ड्रॉप केला म्हळ्यार रिजेक्ट केला ना, पूण तुमी फक्त क्वेरीज काडली. तुमी आमकां कम्युनिकेट करता आसतना हे रिजेक्ट म्हणून सांगला, हे चुकीचें आसा. तेन्ना आमचे हे सारखे तुम्ही रिकन्सिडर करा आणि ताबडतोब ते ओपन करून आमच्या खातीर हे परत जे कितें आसा ते तुम्ही दुरुस्त करा. हे ऑलरेडी रिक्वेस्ट बरें स्ट्रॉंग लेटर आमच्या मुख्यमंत्र्यान बरयल्लें आसा आणि त्या आदाराचेर आमकां जी आस जे आसा ते आमचे आनी वाडलेले आसा, जे आमकां पयलीं दिसत की आमचेर अन्याय जालो तो दूर जातलो. आणि आतां तर आमकां म्हणजे मदींच जेन्ना ह्या येयल्ली कारणांनी खूब कन्फ्यूज जाल्ले आमची फूल समाज, पूण आतां जेन्ना परत एक फावटी आशिश एक किरण आमकां दिसता इतलेच खातीर की सीएमान तांकां लेटर बरयल्लें आसा की तुमी हे चुकीचें केल्लें आसा आनी तेन्ना ताका लागून फुडें हे तुमी चालू करा आनी तें इन्क्लुजन करा जातलें बेगीन. हेजे खातीर आमी आयची मिटींग घेवन हें ठरयल्लें आसा की प्रत्येक मतदारसंघाचे जे आमदार असतात त्या मतदारसंघात आमचे त्या भागाचे त्या तालुके कमिटी जी असतली ती तांकां वचून मेळटली आणि तेमी सगळ्यांनी पुढाकार घेवचो. तेमी सीएमाक म्हणचे की जात तितले बेगीन जावपा जाय, तेमी पाशाच काडले आसतले ते पळयात. तुम्ही सरकारान आसून सुद्दां तुमचेर अन्याय करता. मुजेर अन्याय समाजाचे अन्याय तो समाजाचे अन्याय संपूर्ण अन्याय झाला तर झाला न्ही, आता न्ही पयलीं जायना तेच सांगलां. पण स्टँड म्हळ्यार कशें आता सध्या आमी प्रत्येकाक वचून आमी तांकां सगळी घालतले आपले त्या तालुक्याचे विभागांनी आणि तांकां सांगतले बाबा तुम्ही फक्त धनगर समाज सहानुभूती दाखवून जावचे ना, खऱ्या मना पासून तुम्ही जर आसात जाल्यार तुम्ही तुमचे प्रयत्न करचे पडटले. मुख्यमंत्र्याक सहकार्य खांद्या लावून म्हणटाचे हे करचे पडटले, साथ दिवचे पडटले की सीएम तर आपली बरी करता, तुम्ही ताका हे करचे पडटले, तुम्ही खंय तरी स्टेटमेंट काडचो पडटलो बाबा धनगराचो अन्याय जाला अशे पद्दतीन करपा न्हू. तूं म्हणटा जाल्यार तुम्ही ओपनली भायर सरपा न्हू, हीच आमची अपील आसतली. पुणे वचून तुम्ही हांगाच गव्हर्नमेंट आमचो आहा वयर आमचो आहा म्हणटकीर तुम्ही आमचे अन्याय जाला तो दूर करा अशी हीच विनंती आमी सगळ्यांनी करतले. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. परतून घेयात व्यावसायिक पिसो. या सप्तकात गोंयांत हवामानात बदल जावपाची शक्यताय आसा. आयतारा हळुवार पावस पडूं येता पूण सोमार आनी मंगळारा चड खर आसूं येता. कांय सुवातेर व्हड प्रमाणात पावसा खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. येल्लो अलर्ट सोमारा सावन लागू जातलो आणि मंगळारा मेरेन चलतलो. या 2 दिसांनी गोंयांत हलको तो मध्यम पावस पडपाचो अदमास आसा. कांय सुवातांनी चड पावस पडपाची शक्यताय आसा अशी गंभीर खबरदारी आसा. चडांत चड तापमान 34 डिग्री सेल्सियसाच्या सुमाराक आसतले जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27 डिग्री मेरेन उरतले. फुडल्या सप्तकान पावसाचो अदमास चड खर. गोंयभर पावसाचो अदमास. सोमार आनी मंगळारा येल्लो अलर्ट जारी. फुडल्या 3 ते 4 दिसांनी पावसान ल्हव ल्हव वाड. राज्यभरातल्या सुकिल्ल्या जलाशयांक पावसाची आस्त. आयतारचे तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. हे खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.